आदले आमदार दामू नाईक आता भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष। दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा फाल्यां शेनवाराक जातली। वेंचणूक प्रभारी सुनील बन्सल दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा करतले। वडलार नामना आशिल्ली एकमेव भारतीय जनता पार्टी जी रजिस्ट्रेशनान भितर म्हणजे डिजिटली रजिस्टर केली, म्हणजे असे बेस्ते पेपरार बरोवन अशी बोगस बिगस काय नाही। 15 कोटी मेंबर आशिल्ले आणि अजूनही मेंबरशीप वाडटा, कारण महाराष्ट्रात मेंबरशीप आणि अनेक जागा इलेक्शन आशिल्ले कडेन जावंक आशिल्ली ती मेंबरशीप वाडटा। अशी 15 कोटी सदस्य आशिल्ली पार्टी आणि इतलेशा गोंयान 4.5 लाख पर्यंत मेंबरशीप पाविल्ली पार्टी। त्या पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या पदापर्यंत पावला। हे सगळे गोंयचे जितले जुने नवीन हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या सगळ्या कार्याच्या बळाचेरच पार्टी जी व्हडली जाल्ली आसा, म्हणून हांव तांचो पयलीं सगळ्यांक आसा आनी खूब खूब बरें दिसता। आनी ह्या क्षणाक हांव मुद्दामून याद करतलो की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आनी त्या वेळा पासून श्रीपाद नायक, पार्सेकर, आंबेडकर आणि बाकीचे सगळ्या मानकऱ्यांनी ही पार्टी फुडें व्हेल्या। त्या परंपरेक कायम ह्या पार्टीच्यो ज्यो आसा दुरा आसा ती यशस्वीपणे व्हरपा खातीर हे सगळे फाटले आतांचे आणि नवीन आता आणि येणारे सगळे जे कार्यकर्ते आसात तांचे खातीर फुडें वचपाक सर 7 नांव काडलेली तेन्ना तुमकां विश्वास आशिल्लो तुमी जातले म्हणून? हांव प्रत्येक वेळाचेर समजा कोणाची नांव आयलें आसता, पार्टीची एक संघटनात्मक प्रक्रिया आसा आणि त्या प्रक्रियेचो भाग म्हणून जो कोण जाता तो आनंदान स्विकारता आणि तातूंत भितर कोणाचें जालें ताचें जालें आनी कांयच दुखना अशें फाटल्या वेळारय म्हणजे आशिल्लें। पण तशें हेंच ना, कारण आमी त्याच जोमान त्याच जिद्दीन त्याच नेटान फुडें चलत आसा, कारण ही पार्टी तुका ती उर्बा दिता। कारण ह्या पार्टीचे तत्वां, पार्टीचे ध्येय धोरणां आणि पयले राष्ट्र, दुसरी पार्टी आणि तिसरो तूं स्वता ह्या तत्वाचेर पार्टी करता आणि ताजो हांव एक भाग आसा, म्हाका अभिमान आसा। आणि म्हणून हे सगळे ज्येश्ठ श्रेश्ठांचे मार्गदर्शन आसा। इलेक्शनां हो एकच प्रश्न ह्या पार्टी फुड्यान आसना, संघटन वाडोवपाचें, संघटनाच्या मार्फत एक नवीन कार्यकर्तो तयार करपाचे आणि जो कार्यकर्तो ह्या राज्याचे न्हय तर राष्ट्र उभारणीसाठी तयार करपाचे हे काम संघटनेचें आसता। आणि म्हाका दिसता ते संघटनेच्या हातूंतल्यान नवे कार्यकर्ते घडचे जे असे मनोहरभाई सारखे, श्रीपाद नायका सारखे, म्हणजे हांव व्हडली आनी कांय नांव घेना, हांचे सारखे तयार जावचे, तांचे आदर्श दोळ्यांत घेवन हे संघटनेचे मुख्य काम आसता। म्हाका दिसता संघटना सदृढ जर जाली जाल्यार सगळी इलेक्शनां, सगळी ध्येय जे आसा ते साध्य करपा खातीर बांदिल्ले आसा। सो आय फील संघटन, ऑर्गनायझेशन हे घट जावप हे महत्वाचें।